कोविड सेंटर तांचो वायट ना, बरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते बरे चेक बेक करता. पूण जेन्ना डॉक्टराक मेळोन गेलो तेन्ना डॉक्टर जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 मिटराचेर रावता आनी हेज्या आडसा रावन विचारता नॅगेटिव्ह येवन सुद्दां. पॉजिटिव्ह येल्यार वेगळी गजाल आशिल्ली, नॅगेटिव्ह येवन हांवें सांगलें हांव नॅगेटिव्ह तरी सुद्दां कांयच हें करना. तेन्ना अर्दे डॉक्टरांक खरें म्हणल्यार ताबडतोब खंय पयस मारचें आनी अर्दे डॉक्टर म्हाजें एकूच सरकारा कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पासून एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तुमी जरूर हें करचें खंयचें आमचें रिजर्वेशन करचें, पूण मेडिकल लेवलाचेर तरी तांकां रिजर्वेशन दिवचें न्हू हें म्हाजी कळकळीचें आव्हान. हे डॉक्टर या न्हू भितरलो मायनर स्टाफ म्हणून पूण तो खरो मेजर डॉक्टर म्हटल्यार, पूण तेंचेर वचप दवरपी हेल्थ ऑफिसर आसा पळय ते कितें करता ह्या हांव हेल्थ ऑफिसराक सुद्दां मेळोन गेल्लो, पूण म्हाका ते हेल्थ ऑफिसर थंय त्या टायमार मेळोना स्टाफान की कितें हें चल्लां काय म्हणून विचारपाक. कित्याक हांव पयलीं त्या हॉस्पिटलाचे विजिटींग कमिटीचेर कमिटी मेंबर म्हणून आशिल्लो आनी आतां विजिटींग कमिटी आसा काय ना कितें काय आमकां खबरूच ना. पूण विजिटींग कमिटी आतां तुमकां हयात आसा काय ना ती खबरूच ना. तेन्ना आमच्या एमएलएक कळकळीचें आव्हान, एमएलए आमचो खरोच बरें काम करता, तेन्ना तेणें हेजेर मातशें आनिकूय हें दिवचें आनी डॉक्टरांक मातशें एक्टीव करचें. एखाद्या मनशा कडेन जर नॅगेटिव्ह सर्टिफिकेट आसा आनी नॅगेटिव्ह म्हणून सांगता ह्या हेजेर फेताचेर तेणें तुमकां फुड्यान येवन तपासपाक जाय आसलें अशें तुमकां दिसना? म्हाका सामकें दिसता मागीर म्हाका प्रायवेट दोतोरा कडेन धांवचो पडलो. म्हाका मातशें स्वासोस्वास घेवपाक मातसो त्रास जातालो म्हणून हांव ताका सांगता तो कसोच आयकून घेवपाक तयार ना. वच पयल्यान राव करता. तुमी मास्क बांदून गेल्ले न्हू? मास्क बिस्क सगळें बांदून गेल्ले. म्हणून अशा ह्यो देख तुमी सरकारा कडल्यान घेवपाक जाय आसली, कित्याक सरकारी वरिश्ठ जे आसा मंत्री म्हणा आनी कोण आसा तांकां जर ह्याचो इफेक्ट जालो तर ते ह्या सेंटरांनी किंवा व्हडल्या हॉस्पिटलांनी वचना. सरकार ते तेंच्यांनी स्थापन केल्ल्या हॉस्पिटलांनी वचना, ते प्रायवेटांनी वयता. आनी तुमी कित्याक म्हणून गेले त्या हॉस्पिटलान? कारण की पळय आमचें हॉस्पिटल बेतके हें आमचें हॉस्पिटल, आमीच तर अशें पयस पळोवंक लागले जाल्यार सामान्य लोकांनी कितें करप. म्हणटकूच जाता तितके आमी हॉस्पिटलाक टच आसपाक जाय. तेन्ना म्हाका आमच्या सरपंचा कडेन बेतकी खांदोळेच्या म्हणुया किंवा आमच्या आमदारा कडेन हांव तांकां रिक्वेस्ट करता. आमदार खरो काम बरें करता, कोवीड पिरियडाक खूब काम केलें, तेन्ना तें वचून परत मातशें तांकां मिटींग घेवन एक्टीव करचें. ते सामकें आम रस्त्याचेर आसलेलें हॉस्पिटल आनी अशा हॉस्पिटलाचो एक सायनबोर्ड ना, आनी तो सायनबोर्ड आसप गरजेचो काय सायनबोर्ड नासप गरजेचो? त्या खूब आसप सामको एकदम गरजेचो. आनी आयचे आनी कालचे हॉस्पिटल न्हू बांदोडकारान तेजें म्हाका दिसता फावंडेशन स्टोन घातलेलो, काकोडकरांनी तेजें उद्घाटन केलां. म्हणटकूच एक पयलींच्या म्हणजे ज्या MG पक्षाच्या टायमा वयले हॉस्पिटल बेतकी म्हणजे तांकां दैवत कशें आशिल्लें, तेन्ना तें हॉस्पिटल आमचें बऱ्या पैकी जतन करचें. हॉस्पिटल खरेंच बरें आसा, एरिया बरी आसा. ते गार्ड जे रेजिडेन्शियल हे आसा ते सुद्दां आनीक बरें एक्टीव केल्ले जाल्यार ओल्ड तांकां दवरचें आमची पयलीं पासूनची मागणी आसा. जो नवो मनीस ह्या रस्त्यांतल्यान वयता आनी ताका खऱ्योच व्यथा आसा, वेदना आसा, आनी अशा वेळार तो खंयचें तरी हॉस्पिटल सोदता, तो डायरेक्ट ताका हॉस्पिटल सोदतले जाल्यार मेळचें ना. ताका त्या वेळार तो खंय तरी पावता म्हणून सुद्दां दाखोवंक शकता. त्या बॅनराची आयज पसून कोणेच चवकशी करूंक ना. सायनबोर्डाची म्हणजे जवळ जवळ म्हाका रातचो सुद्दां हांगा 1 वर राती 2 वर राती हांगा खूब फावटी म्हज्या रस्त्यार आसल्या कारणान म्हाका उठयता आनी विचारता बेतकी हेल्थ सेंटर खंय. मागीर हांव तांकां सांगता 2 स्पीड ब्रेकर 2-4 स्पीड ब्रेकर काडले तूं पावतलो. तेन्ना एक अत्यंत गरज आसा सायनबोर्डाची. खरें म्हटल्यार सायनबोर्ड आमचे नारायण नायक म्हणटा ताणें प्रत्येक ग्रामसभेक काडलेले की सायनबोर्ड हो बेतके खांदोळेन आसचो आनी खरेंच तें गरजेचें. ग्रामसभेन काडून सुद्दां सरपंचानूय त्या सायनबोर्डाची दखल घेवंक ना. इतली बेजबाबदारपणान तुमची पंचायतूय कशी वावुरता? हो सायनबोर्ड आसपाक जाय सामको एकदम गरजेचो आसा सायनबोर्ड. आनी हेल्थ सेंटराचेर तर तुमी सांगता तें सामकेंच गरजेचें.